निलेश काब्राल हांकां मंत्रीपदावेल्यान देऊन आलेक्स सिकेराक मंत्रीपद दिवपाची राजकीय घडणूक आयतारा घडल्या। हाका लागून राजकीय चर्चेक नेट आयला। ह्या बदलाचो लोकसभा वेंचणुकेचेर परिणाम जातलो काय कितें असो प्रश्न विचारल्यार श्रीपाद नायक हांणी बदलाचो लोकसभा वेंचणुकेचेर कांयच फरक जावचो ना। भाजपाची दोनूय सिटां लोकसभा वेंचणुकेंत भोवमतान वेंचून येतलीं असो विश्वास व्यक्त केलो। आयज जे प्रतीक्षा आसली कोण मंत्री जातलो कोणाक काडटले ती आयज एक जाला काब्रालाक काडलो आलेक्स सिक्वेर येयलो ताका प्रॉमिस केल्ले तशें ताका मंत्रीपद दिलां अशें म्हणटा। सो हेजेर कितें रिएक्शन म्हणजे? बरी गोष्ट आसा कारण खूब तेंप मरी येयलो खूब टायम गेलो पण आतां तें जालें ही आनंदाची गोष्ट आसा आनी बाकीची वेवस्था हळू चीफ मिनिस्टर पळय। आनी भाऊ कितें चेंजीस जावपाचे आहा? ना आतां सद्या ना, मागीर जावं शकता तरी फुडें येस थँक्यू। मंत्रीपदान आयज रिशफल जाले लोकसभाक खंय तरी हेचो त्रास जावं शकता? ना तशें काय सो साऊथ गोंयान दोनूय सिटां साऊथ गोंयान सुद्दां काय त्रास जावचो ना? फरक काय आनी कोण आसात कोण मंत्री आसा मंत्री ना पार्टीचे पयलीं वोट कर ताका फरक मंत्रीपद आसप नासप फरक काय पडना आनी त्यामुळे एक आमी जेन्ना हे सगळे आज जो मंत्री जाला गोवाले पार्टी येतना ताका एश्युरन्स दिलें की आज फुडें जाता ही आनी पॉझिटीव गोष्ट आसा। दोनूय सिटां येता लोकसभेक हो बीजेपीची दोनूय सिटां येता गोंयान लोकसभा? हय आयल्या न्ही कांय नासतना 99 आयली परत 14 आयली आनी आतां तर आमचे कडेन आमदाराची संख्या हे आसा सगळे बरे रितीन काम करतात त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी थँक्यू व्हेरी मच।